आमकांचो तरी बडी दुबाव जाता आमी मिसांव करची की करना जोगी. हांगा तुमी सांगताल्यात मिसांव आयतारा दिसू तुमी कॉन्ट्रिब्यूट करतात ताच्या उपरांत कितें जाता म्हणून कळना तुमकां. आमच्या गांवचे बरी 3 पावटी जेवण लोक जेविना त्या मिसांव खुशेचें संतोषाचें जीवन म्हणून हांव सांगूंक शकता मिशनरी बळी जावन. जायते जाण पास्टरांक धरले मारले पुरुशां मारले आनी कितें केलें काल एक्झॅक्टली मणिपुरांत जाते आसा आतां रायट नाव. गंभीर काणी एकदम पियाची काणी. कार्मेल किरण यूट्यूब चॅनल पळोवन आसच्या तुमकां समेस्तांक मोगाचो स्वागत. आज एक विशेष कार्य तुमच्या खातीर आमी मांडून हाडटा. मिसांवाचो आयतार बेगीन सेमचार आसा आनी त्या देखून मिसांवा विशयांत थोड्यो गजाली काडूंक आज आमी हांगासर तुमच्या मुखार आसा. मिसांव मिशन वा मिशनरी म्हळ्यार आयच्या दिसा हो शब्द इल्लोसो कॉन्ट्रोवर्शियल जाला आनी हो शब्द आयकतना आमकांचो तरी बडी दुबाव जाता आमी मिसांव करची की करना जोगी मिशनरी जावचें सारकें गी नाका गी म्हणून. पवित्र सभेन मिसांव करचे रावयल्ल्या दिसा पवित्र सभा मोरता, पवित्र सभा उरोंक साध्य आसना. त्या देखून जेजून सांगल्लें आमकां आसा संवसाराच्या कोणशा कोणशाक बसा आनी सर्गीचें राज प्रगट करा आनी हें मिसांव उतरांनी आमी करता सेवे मुखांतर करता. हें करनासतना रावल्ल्या दिसा पवित्र सभा खंडी जावन उरची ना. देखून मोगाचें न्हू थोड्याच दिसांनी मिसांव आयतार आमी संभ्रमता. हो मिसांव आयतार करतना आमकां दक्षिणांत आशिल्ल्यांक मिसांव आयतार म्हळ्यार सडाव जावन दान जमो करचें आनी वस्तू येलाम करच्यो आनी तांचो आयिल्लो आयवज आमी मिसांव गांवाक धाडचो. पूण मिसांव गांव म्हळ्यार खंय मिसांव खंय जाता आमी कितें सॅक्रिफायस कर दिलां तो आयवज खंयसर पावलो कितें काम जातें आसा ह्या विशयांत आमी विचारूंक वचना आनी आमकां कोणी सांगूंक सांगिनात. पूण न्हीद जावन आमच्याच भारता भितर उत्तरांत जायत्या जाग्यांनी जांव मणिपूर आसाम नागालँड तसल्या जाग्यांनी चड आनी चड आमचे क्रिस्तचे सेवक भाऊ भयणी याजक आनी सिस्टरां क्रिस्तचो वावर करनासात मिसांव करनासात. आनी असलो मिसांव वावर खंयच्या रितीन चलता ह्या विशयांत थोडी झळक आनी मिसांव विशयांत थोड्यो गजाली काडूंक आमचे मदें आसा. बेतनी संस्थेची सिस्टर ट्रिजा मार्टिस आनी तांकां हांव ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत मागता. सिस्टर तुमी सुमार 30 आनी 5 वर्सां जावन मिसांव गांवांत आसात. आतां भारताच्या दक्षिणांत जल्मून हांगासो भावार्थ एका रितीचो आसा आनी हांगा जिवची रीत दुसरी आसा. उत्तराक तुमी वतात 35 years थंय आसात. सो म्हजें सवाल कितें म्हळ्यार केदळा तुमी ह्या मिसांव वावराक गेल्यात आनी कितें सगळें वावर येदोळ तुमी केला मिसांव वावर केला. हांव सिस्टर ट्रिजा मार्टिस बेतनी संस्थाचे भयण 1989 पयल्या फावटी म्हणजे पयली आंगवणी जावन म्हाका एक बारी आशा आसली. म्हजो एक भाव पाद्री जावन आसा आनी तो उत्तर भारतांत सेवा दिवन आसतलो. ताणें एका दाळेर जरगार येता आसतना हात दिमयेर पडोवन हात वयर घालून मागतना म्हाकाय एक उर्बा हांव बेतनी सिस्टर जातली लोकांची सेवा करतली आनी लोकांची सेवा गांवांत न्ही पयशिल्ल्या गांवांत वचून देवाची सेवा करतली म्हूण आशा आसली. देखून म्हणजे आशा देवान म्हाका भाऊ केली. देवा पोणे आयलें. म्हणजे पयल्या हाताचें फॉर्मेशन जावन 1989 हांव पयल्या गेल्लें आसाम कचार डिस्ट्रिक्ट बळाक फॉर्मेशन पुरो हांगात हय फॉर्मेशन तदळ म्हणसर हांगाच जाल्लें कोडयाळीच जाल्लें. आनी ते होली क्रॉस स्कूल म्हळ्यार आतां आसचें इस्काल हांवें तें इस्काल म्हणजे पयिल्लें इस्काल ते तो होली फॅमिली कॉन्व्हेंटाचें नांव आनी होली फॅमिली कॉन्व्हेंटाच्या वाठारांत आमकां एक होली क्रॉस स्कूल म्हण आसा. ते देसीचे इस्काल तें हांव ल्हान प्रायर त्या इस्कालांत सेवा दिताली. पूण ताचे व्हरतें म्हाका कितें भोगलें म्हाका खंयचें व्हरतालें गी मिसांव काम म्हळ्यार इस्कालांनी शिकोवच्या की सडीत काम आमकां हळ्यांनी वचूंक मेळटालें. पोरच्या पोरस सकाळांक कळीत आसा जावं पुरो आमच्याच गांवचो निरकणचो पाद्र्याब जोकिम वॉल्डर म्हणून तो एक 40 वर्सां 5 वर्सां जावन त्या गांवांत मिसांव काम दिवन पोरच्या पोरस ताका बिस्प जावन ऑक्झिलरी बिशप म्हणून ताका व्हड फावो केल्या. कित्याक म्हळ्यार ताणें
ह्या कोडयाळचो गांव सोडून त्या गांवाक वचून सेवा दिल्ली आसा लोकांक दुसऱ्या दुसऱ्या भाशांनी. कोंकणी माय माय सोडून इंग्लिशान जावं दी, हिंदीन जावं दी, बेंगॉलीन जावं दी, खासीन जावं दी. खासी म्हळ्यार एक ट्रायबल लँग्वेज ऑफ द बळाकवाली. त्या हांव 89 गेल्ल्या दाडा आमकां रजा आसा, एक समर वेकेशन, जुलय, पुजा वेकेशन, ऑक्टोबर, क्रिसमस जाल्यार एक 10-15 दीस रजा आसता. त्या रजेनी आमी पळयता कितें, आमचे पाद्रे भाऊ भितर बसनात, आमचे बिसाई भितर बसनात, आमची धर्म भयणी कॉन्व्हेंटांत आसनात. क्रिसमसच्या त्या पयल्या दिसा, पास्काच्या त्या 3 दिसांच्या सेरेमनींत आनी खंयचेय जावं दी, पाद्र्यां सिस्टरां बिसाई पयल्या लोकांच्या मदें गेली. म्हळ्यार दे गो टू द विलेजेस, स्टे इन द मिस्ट ऑफ देम, प्रिपेर देम फॉर द रिसेप्शन ऑफ सॅक्रामेंट्स. सॅक्रामेंट कुमसार तांकां, कुमगार बरें मीस बटोवंक, वासूंक बरें प्रॅक्टीस दिवचें, गायन प्रॅक्टीस करचें, घराघरांनी विजीट करचें, घराघरांनी मागणें करचें. आनी त्या ल्हान प्रायर म्हाका उडास आसा अजुनी. ह्या जोकीम पाद्रावाच्या फाटल्यान वताली हांव. म्हळ्यार ताच्या फाटल्यान चलोवन हळ्ळेक 3 वरां चलचें, 4 वरां चलचें. सकाळीं जेवण जेवन गेल्यार इल्ल्या अर्दे वाटे म्हणसर गाडी पावतली. ताच्या उपरांत चलोवन वचचें. एक कॅटिकिस्ट म्हणून आसतात ते आमकां वाट दाखोवन आमची मिसाची पेट हे काले ती ब्रिफकेस मास्कीट काडून आमकां विलेजीक वचोन घरांनी लोकां मदें बसोवन तांचे कडेन उलोवन, तांचे संप्रदाय परस समजोवन, तांचे सुख दूख आयकून, तांचे मदें तांणी कितें दिलें तें खावचें. आमी आमच्या गांवचे बरी 3 पावटी जेवण लोक जेविना त्या मिसांग गांवांत. सकाळीं जेवल्यार दनपारां च्या आनी 1-2 बिस्किटे मेळटले फाटी येतना पावतना आमी. मागीर सांजेर जेवण कितें तें देवान तांणी जें आमकां लोकांनी दिलें तें जेवन खावन कुशीन आसून आमी जेजूचें नांव परगटूंक हांव ल्हानपणांत शिकली आनी आजुनूय तेंच करून आसा. हांव आतां त्या 89 हांव सुमार एक 13 इस्कालांनी काम केलें. हांवें एक कॉलेजींत प्रिंसिपल जावन आसली. हांव सुरू आसली आसामांत हांव कॅलकटा आयली, वेस्ट बेंगॉलाक आयली. थंयत हांव म्हजें उंचलें शिकप कोडयाळ सेंट एग्निसांत जाल्लें. बेंदूर हांव मदर हावसांत आसली. बारीक बरें म्हाका बुनियाद मेळ्ळी संस्था विशयांत. थंयत हांव गेली मिझोरामांत, एकदम पर्वत असो जागो, 3 वर्सां. ताच्या उपरांत हांव गेली त्रिपुरा, अगरतला. मागीर अगरतलांत हांव आनी एक व्हडल्या मिशन गांव एक कोणसो मेघालया, स्टेट ऑफ मेघालय, पूण जोंगशा म्हणले कडेन होली क्रॉस पाद्राप आसा थंय तांचे सांगाता. एकदम व्हडली म्हळ्यार मस्त व्हडली थंडीसो गांव थंय. आनी कश्टें जेवण, पूण भावर्थ म्हजो सोडलो त्या गांवांत. ताच्या उपरांत हांव गेली परतून वेस्ट बेंगॉल, कॅलकटा 6 वर्सां सेवा दिवन. ताच्या उपरांत हांव अरुणाचल प्रदेशाक आनी एक कश्टी गांव, पयलें फावटी बेतनीस आसतानी त्या गांवाक वयचें. ते बेतनीस आसतना एक कॉलेज स्टार्ट केली आमी, नॉर्थ इस्ट प्रॉविन्साची कॉलेज स्टार्ट केली, डिग्री कॉलेज. ते पयलें एज अ पायनियर प्रिंसिपल I had to work in the midst of मस्त ट्रायबल्स थंय. आनी एड्युकेशन मस्त ना तांकां. आनी फेथ फॉर्मेशन मस्त दिलां, पाद्राबांनी मिस्पांनी मस्त दिलां. जाल्यार a lot to do I felt. Very tough situation. थंय हांव अरुणाचल हांव मणिपूर आयली. हांव 2 वर्सां मणिपूर आसली. मणिपुरा वयच्यान येयलें मागीर सांगूंक आसा म्हाका. मणिपूर हांव आतां हांव हांगा सिलचार आसा फॉर द पास्ट 33-34 years. एक कुशेचें संतोशाचें जिवन म्हूण हांव सांगूंक शकता. मिशनरी भयण जावन मस्त कश्ट आसलें, पूण सांत पावल कुरिनकारांक दुसऱ्या पत्रांत अध्याय 5-7 वळी म्हणटा, वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय सायट. वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय सायट. म्हळ्यार आमकां भायल्यान खंयच्यान दिसता तें तांचेर आमची हें न्ही, काले नजर न्ही. आमची नजर वॉट इज दॅट? वी वॉक बाय फेथ, इटर्नल लायफ, इटर्नल हॅपिनेस, मुखलें जिवन, एक संतोष, बरें काम करया म्हणून.
त्या फेथांत म्हजें जिवन हांवें धड बरें केन्ना मुखारसून आयल्या आनी म्हाका मस्त सहकार मेळ्ळा म्हज्या भाव भयणींतावन म्हज्या कुटुंबांतावन म्हज्या माय बाबा तावन म्हज्या धार्मीक भाव भयणी तावन आनी म्हजे शिक्षक तावन आनी पीपल आर सो गूड. लोक बरो, आमी बरें जाल्यार लोक बरो, आनी दॅट्स वॉट माय पर्सनल एक्सपिरियन्स. बरो अनुभव लोकांक सांगता, तांच्यान जेवण जेवचें, तांच्यान काण गावचें, तांच्यान गाणां गावचीं, तांचेच डान्स मारचे, तांच्याच भाशेन उलोवचें. सुमार भासो शिकायचे पडटात लोकां समोर करीचे जाल्यार वय, आनी लोकांक सांगता बरसून रावचें, तांकां आमी उत्तेजन दिवचें. ते तशें जावन म्हजी जिणी आज हांव सांगूंक सोदतां की एक खऱ्या मिशनरीची जिणी जावंक पळयल्या. आनी हांव कशी म्हाका मस्त अडखळी आसल्या दुसऱ्या ह्या सावथांत येवन मंगळूर येवन काम करूंक आशा आसली म्हज्या वडिलांची, जाल्यार म्हजी आत्मीय आशा कितें म्हळ्यार आनीक हांव त्या मिसांग गांवांत रावून आनीक जेजूचें नांव प्रगट करया म्हणून म्हाका एक आशा आनी उर्बा. ओके, आतां 30 आनी 5 वर्सां 35 वर्सां हय. तुमी थंय वेताना कितें तेंची परिस्थिती आसली आनी आज कितें परिस्थिती तुमी पळयता, जावं पर भावार्था विशयांत, जावं पर समाजीक जिविता विशयांत, आमच्यात क्रिस्तांव समुदाया विशयांत, त्या वेळार कितें पळोवन आसल्यात आनी आतां कितें डिफरन्स दिसता तुमकां थंयसर? पयले हांव गेल्ल्या वर्सांनी 1980s 90s वॉट आय कूड सी इज हांवें कितें पळयलें, कॅथोलीक धर्माच्या मदें, कॅथोलीक भाव भयण्याच्या मदें इगर्जेंत मस्त एक एकवट आनी सिंप्लिसिटी ऑफ लायफ. लोक दुबळो आसलो, स्पेशली कॅथोलीक लोक, क्रिस्तांव लोक दुबळो आसलो, तांकां मस्त शिकप नासलें. थोड्या गांवांनी शिकप, पूण हांवें गेल्ल्या गांवांनी कॅथोलीक लोक मस्त एक शिकल्लो, एक उंचल्या मट्टा शिकल्लो लोक नासलो, पूण तांचो भावार्थ घट्ट भावार्थ आसलो. म्हळ्यार बरें जाता पळोवंक. एक आयताराक एक पोटी, म्हयन्याक एक पोटी तांकां मीस आसल्यार गांठी मारन कितें जाल्यार लोक पयस तावन चलोवन 2-3 घंटे चलोवन इगर्जेक येतालो लोक. युवक येताले, युवती येतालीं, भुरगीं येतालीं, वडिलां येतालीं, दिमयेर पडोवन मागचें, कुमसार जावचें, कुमगार काडचें. मागीर तांकां दीस राखता, तांकां टायम वेट्स फॉर देम डिलिव्हरी, अँड सगळो दीस इगर्जेच्या बगल्यार तांकां आमी पळोवंक मेळटा. मागीर इगर्जेचें दुसरें कामी करचें. पयलें तशें आसलें. मागीर आतां पळयतना आतां लोक शिकपी जाला, कॅथोलिकी शिकपी जाला, बऱ्या कामांत आसात, सरकारी कामांत आसात, आनी बरे पयशे जाल्यात, आनी इल्लेशे भावार्थ प्रॅक्टीस करची उणें जालां. समाजीक रितीन कशें क्रिस्तांवांचेर कशें बरी अभिप्राय दुसऱ्या लोकांक आसा किंवा इल्लेशें आसा? पयलें मस्त बरी अभिप्राय आसली. सगळ्या नॉर्थ इस्टांत एक कॅथोलीक मिशनरी म्हळ्यार क्रिश्चन मिशनरीज म्हळ्यार प्रायड, एक बरें एक गर्व. आनी मस्त कॅथोलीक इन्स्टिट्यूशन आसात, आमचे कॉलेजीस आसात, इस्कॉलां आसात, सोशल वर्क सेंटर्स आसात, आमचे गृहिणी सेंटर्स आसात. मस्त मिसांव काम म्हणटात पळय आमी, ते मिसांव काम तुका यू कॅन स्पेल इट आउट इन अ डिफरंट एंगल्स आनी एरियाज नॉर्थ इस्टांत. देखून लोकांक तांकां जायचे आमचे तावन सेवा, आमची सेवा, आमची इस्कॉलां, आमचे पास्टरल मिनिस्ट्री, आस्पत्रे, मागीर आमचे समाज सेवा करचें, हर एक मस्त तरांचे सोशल वर्क्स आसात. दे लायक द मिशनरीज, फादर्स अँड सिस्टर्स, दे लायक आवर यूथ गोईंग इन द मिस्ट ऑफ देम. आनी भुरगीं दुसऱ्या जातीची जाल्यार आमचे तावन मस्त देवा विशयान तांकां वळख आसा. आमकां तितलें एक पयलें तितलें कश्ट जायनातलें, जेजूचें नांव प्रगट करूंक कश्ट जायनातलें. पीपल वर ऑल ओपन मायंड, उक्त्या काळजाची, आयकतालीं, आमच्या सांगात आमची कांतरांगा करतालीं जेजस म्हणटात. आतांय म्हज्या इस्कॉलांत आमकां एक सॉंग बूक आसा, त्या सॉंग बुकांत आसची मस्त मॅक्झिमम युनिवर्सल सॉंग्स आसात, पूण जेजूच्या नांवाची सॉंग्स आसात. भुरग्यांक कांय कश्ट ना, आमच्या पयल्यान तें सॉंग सिंग करतात. तशें अभिप्राय बरी अभिप्राय आसा, पूण आतां आमच्या हे राजकीयाचे इल्लेशे कश्टान व्हडल्यान प्रगट करूंक तिके कश्ट आसात. आमकां वी हॅव चॅलेंजीस, बट स्टील वी कंटिन्यू द गूड वर्क. आमी मुखारून व्हरता. आमच्या सक्तीन कितलें करूंक जाता तितलें करता.
मागीर तांच्या घरांनी गेल्यार आमी दुसऱ्या जातीच्या घरांनी गेल्यार तांच्या देवाक आपूण आमी मागता. मुस्लिमाच्या घरा गेल्यार तांच्या अल्लाक आमी आपयता, तांच्या कुटुंबान येवन दी, सांगाता रावून दी. आमी एक हिंदुवांच्या आमच्या तिशेन बेंगॉली एरियांत हांव मस्त फावटी काम केलां. गॉडेस दुर्गाक आपोवन दुर्गाचे कडेन तांचे बेसांव तांचे कडेन मागल्यार तांकां खुशी जाता. दे हॅव नो डिफिकल्टी टू एक्सेप्ट द फेथ ऑफ क्रायस्ट. म्हळ्यार हार्ट टू हार्ट मेनी आर क्रिश्चियन्स. नॉर्थ इस्टांत तांकां हार्ट टू हार्ट मेनी आर इन क्रिश्चियन्स. तांकां एटिट्यूड आमचें बरें लागता. भायर दाखोवंक ते कितें आसतात बेन दिसता तांकां, कित्याक म्हळ्यार तांकां एटॅक करतात आजकाल. आजकाल आमकां आमी उक्त्यार सांगाचें म्हणून ना, आमी पळयता देशांत कितें जाता म्हणून. त्या भियान लोक तितके फाटीं सरता जाल्यारय तांकां जायचे सेवा आमच्या इगर्जेंत येता. आता तुम्ही इतल्या वर्सांनी दुसऱ्या इस्कॉलांनी काम केलं. सो त्या इस्कॉलान काम करतना भुरग्यांक वाडोवन हाडचें, शेकअप दिवचें तितले सुलभ न्ही. कित्याक एक कल्चर आसा, एक संस्कृती आसा, त्या भुरग्यांक त्या रितीनच व्हरचें पडटा. पूण तसल्या संदर्भांनी शिकपाक तें कशें आतां पॉलिटिक्स लागलां, खंयच्या रितीन म्हणे तुमकां शिकप दितना भुरग्यांक कितें शिकयचें, कितें शिकोवंक नजो म्हणल्यार तसले कांय दबाव भायर ताणूंचे आसात की म्हळ्यार आतां थोडे कडेन जाला इस्कॉलांनी कितें शिकयचें, कितें शिकोवंक नजो आनी कितें मदीं इंटरफियर जावचें तले पुरो आसा बैल लोकांनी. आमच्या इस्कॉलांक डायरेक्ट दवरतांनी एटॅक करूं ना, कॅटेकिझम शिकोवन असो म्हणून. ट्रायबल बेल्ट लायक टोटली ट्रायबल बेल्ट मेघालया, मिझोराम, नागालँड तांकां कॅटेकिझम इस्कॉलांत शिकयत मंडे टू सॅटर्डे म्हणचे. आयताराचें कॅटेकिझम क्लास आमच्या इस्कॉलांत जाता. आमच्या इस्कॉलांत कातोलीक उणी, क्रिस्तांव उणी, 16 तासची पुरो हिंदू आनी मुस्लिम्स. पूण डायरेक्ट तांणी सांगूंक ना की तुमी शिकय नाकात म्हणून. पूण शिकयल्यार आतां ह्या वर्सांनी आमी एक मंडे टू फ्रायडे आमच्या नॉन ट्रायबल बेल्ट प्लेन पीपल म्हणटा नाका आमी, प्लेन पीपलाच्या इस्कॉलांनी तेके कॅटेकिझम शिकोवंक तितके कश्ट आसतात म्हूण चिंता आमी. कित्याक ती क्रिस्तांवांत सपरेट वचून ते गालें करतात, तांचे गालें मागणें ते डावट आसा, तांकां इल्लो डावट आसत, ओपोज करतीत. देखून आमी गालें करता मॉरल व्हॅल्यू एड्युकेशन, मॉरल सायन्स आनी व्हॅल्यू एड्युकेशनांत आमचे क्रिस्तांवाचो फेथ कितें कशें तांकां हाऊ कॅन वी take the gospel values. We try our best in different ways. पण उक्त्यान करीचे म्हणून ना, but there are different ways. कंतारांनी enactment, दुसरे bulletin boards, assembly, pep talk दिताना. Ultimately, they are all kingdom's values. Their religion values are all religious values. They are values of God's kingdom. ते आमी कशें म्हणी आमकां देव उजो वाडयता. Holy Spirit is with us, guiding us to do all those good works. आता तुम्ही सांगले जायतो लोक हार्ट टू हार्ट जेजूक पात येवंक तयार आसा, पूण तांच्या मध्ये भें आसा, कवजणी आसा. सो इतल्या वर्सां तुमी खंयपणी आतां नव्यान बॅप्टिझम दिवचें म्हळ्यार दुसऱ्यांक क्रिस्तांव करचें वा बॅप्टिझम दिवचें वा मतांतर करचें कितें म्हणून म्हणटात तसलें कांय जावन आसा की आतां जाता की तशें? कित्याक म्हळ्यार आमी पळयता जायते जाण पास्टरांक धरले, मारले, पुरुशां मारले आनी कितें केलें पळयता. सो कितें आसा की तशें? आनी 2 रितींनी पळयत आमचें कन्वर्शन, वॉट वी कॉल कन्वर्शन, बाप्तिस्म दिवचें. आमचे क्रिस्तांव म्हळ्यार ते बॅप्टिस्ट, प्रोटेस्टंट ते फोर्सान वेतात, एग्रेसिवली प्रोक्लेमिंग द वर्ड ऑफ गॉड. पूण कातोलिकांत आमकां मस्त समजणी इगर्जेंत येता मेळ्ळ्या उपरांत पयल्यांचे परी उक्त्यान आमी एक कन्वर्शन करचे संदर्भ आतां ना. वी आर व्हेरी मच अलर्टेड बाय आवर चर्च लिडर्स. आनी पूण लोक खंयच्या गांवांनी, मिसांव गांवांनी खंयसर लोक आसा तांकां इगर्जेची भावार्थ, आमचो कातोलीक भावार्थ आपणावंक जाय. तांचे इतल्या कशी येतात दिसान आमकां बाप्तिस्म जायचें, आमकां कुंभारकाण घेवंक जायचें, आमकां आमच्या भुरग्यांक कुंभार दिवचे, बाप्तिस्म जायचें. ल्हान भुरगीं न्ही व्हडां येतात, सगळी फॅमिली कातोलीक जाता.
पूण तितले एक आमकां नॉर्थ इस्टान येदोळ कॅथोलीक केल्ल्यांक म्हळ्यार बॅप्टिझम दिवन आमच्या वेन वी आर मेड द मेंबर्स ऑफ द चर्च येदोळ आमकां एक तितले जोरान कोणी आमकां फोर्सान आमकां कोणी इन्सल्ट करूना कोणी आमकां कोसटवना पूण म्हळ्यार तशें म्हळ्यार आमकां एक बरोसो आसा आनी एक हळवायेन सोकासायेन आमच्या जेजूचे मिसांव काम आमकां करूंक सकता मुखार वचूंक सकता वय दॅट इज आतां तुमी मणिपुरांत 2 वर्सां तुमी काम केलां वय आनी चड उणें म्हळ्यार हेने तेने आसात नेबरींग कंट्रीज राज्यांनी आसात तेने तेनेच आसात सो आतां मणिपुरांत इतलो गलाटो जालो इतलें बरें जालें पूण मेन स्ट्रीम मिडिया जाता तितलें उणें दाखोवंक पळयता आनी दाखोवंक सुद्दां दाखयना आनी कितेंय मणिपुरा विशयान येता जाल्यार तें कंट्रोल करचें तें बंद करपाचे विशय जाते आसात सो आज तुमी आसात तुमी आय विटनेस जावं की पुरो वा तुमकां आयकोन तुमच्या सिस्टरांतून आयकोन कळीत अशे गजाली आसात सो काल एक्झॅक्टली मणिपुरांत जाते आसा आतां रायट नाव कितें जावन आसा रायट नाव लिटल सबसायडेड इल्लेशें उणें जालां पूण मे थोडो तावन काणी हांवें मोठव्यान तुमकां सांगची जाल्यार गंभीर काणी एकदम भियाची काणी कित्याक म्हळ्यार हांव त्या 2 वर्सांनी सेवा दिवन आसलो संस्था होली क्रॉस कॅथलीक स्कूल कांचीपूर इम्फाल एक वॅली इट इज नोन एज लँड ऑफ फील्ड ऑफ गोल्ड म्हळ्यार 9 हें आसा पर्वताच्या मदें तें एक इम्फाल सिटी इम्फाल टावन इज अ वॅली त्या इम्फाल वॅलांत हें कॅथलीक स्कूल एक व्हडलें इस्काल 6,000-7,000 भुरग्यांचें इस्काल आदीं तावनी आनी त्याच इस्कालाच्या वाठारांत एक इगर्ज आसा आनी एक कॉन्वेंट आसा आमचे बेतनी सिस्टरांचें कॉन्वेंट आमी एक 35 वर्सां तावन आसा त्या कॉन्वेंटांत सेवा दिवन आसा त्या इस्कालांत इतलीं भुरगीं हिंदुवांची मैतेस मणिपूर मैतेस शिकतात जाल्यार ही पदराब सस्निकायन बरें काम करन सकाळांकी सेवा दिवन आमी आसा सिस्टांय सो लॉंग इयर्स आमी सर्व केल्ल्या पूण काल हें केलें 4 तारीखेर ती इगर्ज तांणी उलपायली रॅन्सॅक्ट करून वांडलायज करून इगर्ज तांणी उलपायली आनी पाद्र्याबांक तांकां 2 पाद्री आसले एक कुकी पाद्र्याब प्रिंसिपल अँड पॅरिश प्रिस्ट आनी एकलो नागा पाद्र्याब वर्ग जावन वचो आसलो घरा गेलो नासलो तो कुकी पाद्र्याब प्रेस्बिटरींत आसलो म्हूण कळिल्ल्यान ताका आमी कशेंय फाटल्या बगलांत तावन ते आमच्या कॉन्वेंटान ताका लिपोवन दवरलेले त्या दाळा 200-300 लोक येवन मैतेन येवन तांणी इगर्जेची दारां पुटयलीं जनेलां पुटयलीं आनी पाद्राबाचें घर हें केलें वांडलायज केलें आनी ताच्या उपरांत राती पाद्राबाक आमी लिपोवन दवरचें पडलें आनी बेंसस्तांक हॉस्टेलाचे भुरगीं आसले चरके आसले चेडवां आसलीं कामाची भुरगीं आसलीं तीं पुरो ट्रायबल्स ऑल ऑफ देम आर ट्रायबल्स आनी सिस्टरां कोडयाळ तावन तेगां एकले मात्र मणिपूरचे ट्रायबल ते नागा ट्रायबल नॉट ए कुकी ट्रायबल तशें आसतना ते एक घडीत आनी तशेंच विदीन 36 hours तांणी 200 इगर्ज्यो उलपायल्यो दॅट इज द ट्रूथ आनी आमचो इम्फाल आर्चडायसिस आर्च बिशप लुमन डॉमिनिक लुमन जून 6 ताचें जून 6 ताणें एक मेसेज दिली तातूंत क्लियरली सांगता तो 200 कॅथोलीक इगर्ज्यो क्रिस्तांवांची इगर्ज्यो ताणें स्पेशली ऑफ कुकीजो इज अ कायंड ऑफ अ tribal they are good tribe in the sense they are good number of tribals there तांची इगर्ज उलपायल्यो आनी मणिपूर मैतेस ती हिंदूज ते मैतेच about 249 Christian churches they have burnt that means nearly 450 churches they have burnt which is not a no it is not published कित्याक म्हळ्यार 3rd स्टार्ट जाल्लें violence between the Kuki-Zo tribe and Meitei
4 तारीखेर तांणी इंटरनेट कट केल्लें. आफ्टर 113 days तांणी इंटरनेट दिलें. परतून वायलंट चडलें म्हूण इंटरनेट बंद आसा. आतां परतून 1-2-3 दिसां पयलें हांव पळयता इंटरनेट चालू आसा तें. पूण ही एक काणी तें वांडलायज्ड डिस्ट्रॅक्शन तुमी पळयल्यार यू वूड नॉट बिलीव दॅट इंडियन्स आर लायक दॅट. आमी इंडियन लोक अशें म्हूण आमकां पातयूंक कळना. आमची सिस्टां आसलीं पाद्र्याप कशीं पाद्र्या भावांसून सिस्टां घरांत आसलीं. सिस्टां लोव येवन इस्कालांत रावलीं. इस्कालांत आसतना नाना तरेचो अंडरग्रावंड म्हणून ना, अंडरग्रावंड म्हळ्यार दन्नी पंदले म्हूण आसात ते एक तराचे टेररिस्ट. तांणी येवन क्वेश्चन करचें सिस्टांक, आयडी दाखया तुमची, तुमची आयडी दाखया, तुमी ट्रायबल गी, तुमी कुकी गी, तुमी खंयच्या तावन. आमी सिस्टांनी पुरो तांचो वेस बदललो अशें म्हणजे तर ड्रेस हॅबिट्स घालूंक नासले तांकां. तांचे माफ्तींत रावून तांची आयडी पुरो दाखोवन एक रात काडली तांणी इस्कालांत. दुसऱ्या दीस आर्मीचे वेहिकल येवन आर्मीन तांकां कशें सेव करना. आर्मी कॅम्पांत 4,000, 6,000, 8,000 लोकां मदें लागीं न्हिदोवन दिसाक एक काण इल्लोसो ब्रेड आनी उदक तांकां मेळिल्लें. इल्लेशें जेवण बरें करून पळयतालीं जाल्यार इतलो लोक की सिस्टां तांचे मदें आसल्या वस्तुरांनी तीं गेल्लीं. तांचे हॅबीट खंय ना आनी वस्तू व्हरूंक व्हरूंक जायनासतना आनी खंय पावलें. तशें आसतना सिस्टांनी बारीक कश्टांचे दीस काडल्यात. ते बेतने सिस्टांनी बारीक कश्टांचे दीस काडल्यात. त्या आर्मी कॅम्पांत रावन जेवण नासतना, न्हावंक नासतना, पिवंक नासतना. मागीर कशें इगज माता आमचे वडील साहेब पाद्र्याक बारीक जागृतायेन आमच्या सिस्टांक आनीक आर्मीच्या वेहिकलांत व्हरून कशें म्हणी बेसपाच्या घरांत दवरून एक सिस्टर त्यात गांवची, ताका रिस्क आसलें लायफांत. यंग सिस्टर प्रोफेशन जावन 1 वर्स जाल्लें मात्र नागा सिस्टर ती आनी एका डिस्ट्रिक्टाची. तिका क्वेश्चन करतली ती कुकी गी कितें म्हणून. तिणें दैर गेलें गी आनी दोगां कॅन्डिडेट्स आसलीं जॉइन जाल्लीं मात्र सिस्टां जावंक. ते मणिपूर ते आमच्या कम्युनिटीन रावन तांकां सिलचार हांवें आसल्या जाग्याक आसामा काडूंक आसलें. दॅट इज अबावट 12 to 14 hours रोडवे ट्रॅवल. फ्लायटान जाल्यार 45 minutes. पूण त्या दोगां कॅन्डिडेटांक ह्या सिस्टान जागृतायेन कशें म्हणी वेस बदलून बसां वेतालीं दुसऱ्या स्टेटाक डिस्ट्रिक्टाक. हांगा इम्फाला तावन स्टुडंट्सांगी दुसऱ्या ट्रायबलांक तांकां वाचूंक दुसऱ्या जाग्याक बसांनी वेतालीं. त्या बसार सिस्टान वचून आनी कोणागर रावून मागीर आमी सिलचार तावन अर्द्या वाटेक वचूंक तांकां आमी वाचयलीं. ती सिस्टाक आमी लिपोवन दवरलें. नियरली एक म्हयनो आमच्या घरांत आमी ताका लिपोवन दवरलें. तशेंच मणिपुरांत हे मेयते हिंदूस टेररिस्ट अंडरग्रावंड कुकी जो ट्रायबांच्या पाद्र्याबांक आनी सिस्टांक सोदताले कित्याक जोशी मारूंक. त्या राती त्या 4th of May राती त्या कुकी फादर स्टीफन तावतांक प्रिंसिपल एंड पॅरिश प्रिस्टाक आमी सांबाळिल्ल्यार इसान आयिल्ले ते दार बडोवन इसारले आसा की पाद्र्यापणान ना म्हणून आमी ताका बाथरुमांत दवरून त्या पाद्र्यापाक आमी दवरनातल्यात. त्या पाद्र्यापाक ते दीस चॉप करतले ते. दॅट इज वॉट दे वॉन्टेड. अँड दे वॉन्टेड टू डिस्ट्रॉय ऑल द कुकी फादर्स अँड सिस्टर्स. आनी एका गांवांत आनी एका डिस्ट्रिक्टांत ती सिस्टांच्यात कॉन्वेंटांत आनी एका सिस्टांच्या कॉन्वेंटांत कुकी सिस्टर आसली. त्या कुकी सिस्टाक तांणी कशें म्हणी धरून मारिजे म्हण आसलें तांच्या मतीन जाल्यार कुकीच्यात आर्मीच्यांनी ताका वाचयलें. तशें लोक बारीक कश्टाता अजुनी कश्टाता. लोक 50,000 लोक कुकीज आर आउट ऑफ मणिपूर आनी 40,000 लोक मिझोराम पावला. मिझोराम गव्हर्मेंट इज टू गुड. सोलोन 8 दीस लागले, 10 दीस लागले. आनी आमच्यात सिस्टांची पाद्र्याबांचे सैरी तांच्या कुटुंबांची कित्याक म्हळ्यार तांची घरां पुरा उलपायल्यात. तांकां कांयच ना नेसल्या नेसनात. आनी कांय एक तांचे सर्टिफिकेट हें केल्यात, डॉक्युमेंट्स परत डिस्ट्रॉय केल्यात, उलपायल्यात. तांचे कडेन कांयच ना. काली एक थोड्यां कडेन मोबायल आसले, भुरग्यांक पाटीर घाली एक पाटीर एक आंडीर आनी चलोवन
दर्यो हें म्हणना, उदक म्हणना, न्हंय म्हणना, पर्वत म्हणून ना, सोलोन कांय खंय उदक म्हणलें ती पिली, कोणी इल्लेशें जेवंक दिलें तें दिलें केलें. जेवंक खावंक नासतना लोक 8-10 दीस 12 दीस सोलोन फ्रॉम मणिपूर दे हॅव कम टू नागालँड, through to Tripura, to Mizoram and to the border of Assam. आनी तशें हर एक खानपानी एका कॅम्प्स रेफ्युजी कॅम्प्स म्हणटात, रेफ्युजी कॅम्प्स खंय पळय लोकांक, दुसऱ्या गांवच्या लोकांक, दुसऱ्या राज्याच्या लोकांक खंय तांकां एक तांचे कम्युनिटी हॉल म्हूण आसात, तांचे कॉमन प्रोग्राम्स चलतात. त्या कम्युनिटी हॉलांत लोकांक रीग दिवन आनी त्या गांवच्या लोकांनी तांचे कडेन कितें आसा तें सांगाता घालून लोकांक बरें करून पळोवचें हांवें पळयलां, विटनेस केलां. तशेंच आमी इगर्जमातांनी मस्त सेवा दिल्या. आमच्या बराकवाली इगर्जमातांत आमी बिसायबांनी, पद्राबांनी, सस्तांनी विजीट करून लोकांक बरें जेवण, तांकां 3 पावटी जेवण, तांचें तांकां जेवण पिवण, तशेंच न्हेसण, मेडिसिन्स. प्रेग्नंट वुमन आसली सोलोन येवची कॅम्पांत सुमार 7-8 एका कॅम्पांत 7-8 प्रेग्नंट विमेन ते डिलिवर्ड, तांकां बेबीज, सबस्टिट्यूट्स, विटामिन्स. मागीर तशेंच भुरगीं आसात शिकोवंक ना तांकां, तांचें शिकप पाड जालां ह्या वर्सा. यूथ आसात तांकां कामां नात. दादले मनीस आनी 21 इयर उपरांत मनीस पुरा तांच्या विलेजींत गाड करूंक रावल्यात, कामां नात, तांची बेळें पाड जालां, तांकां कांयच ना. टोटल लॉस, ह्युमन लॉस, वेल्थ लॉस, प्रॉपर्टी लॉस, देन तांचे वरवीं तांचें खाण सक्कड लॉस. देखून आमी कितें केलां, भुरग्यांक सपरेट लक्ष दिल्या. तांणी खंय पण रावतात रेफ्युजी कॅम्पाच्या लक्ष दिल्या. इस्कालांनी गव्हर्मेंट इस्कालांनी वचून वी सॉर्ट देअर कॉपरेशन प्रिंसिपला कडेन उलोवन आनी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उलोवन भुरग्यांक आमी 1-2-3 घंट्याचें शिकप सदांय दिता. म्हळ्यार त्याच विलेजीच्या युथांक कोण पळय एड्युकेटेड आसात तांकां टिचरां जावन फ्रॉम आवर schools we contribute for their education. तांकां बूक, तांचे मुस्तायकी, तांकां गाणं, तांकां सांबाळ, टिचरांक, कॉर्डिनेटरांक सांबाळ, तशेंच मेडिसीन, ऑल दॅट वी कूड डू. कितें आमकां करूंक जाता तें दितालें आमी. तशें म्हळ्यार तुमचो मिसांवाचो वावर आनी चड बरो चडला. कोवीड वेळार एकदम हर एक हळ्ळेक वचून आमकां वरवीं दिवचें पडटाली. मागीर आमकां हें आवर येता आमच्या गांवांत, पोरयेक व्हडलें आवर आयिल्लें हांवें आसल्या गांवांत. 15 दीस आमी उदकांत आसल्या, उदक आमच्या दिशेन, आनी 15-20 दीस त्या दळा आमकां मिसांव काम, इरेस्पेक्टीव ऑफ कास्ट, क्रीड आनी कलर. म्हळ्यार खंयची जात म्हूण पळोवंक ना. देवाची सेवा, जेजूच्या नांवान, जेजून केल्लें तें काम आमी मुखार वचून खंयच्या जातीक आमी पावूंक आसा म्हणून आमकां आमचो होली स्पिरीट इज द इन्स्पायरर ऑलवेज. तशें आसतना जें कितें आसा आमकां आमचे कडेन सांगाता घालून आमी त्या लोकांची सेवा करनंत आसा. वय अपुरबाईचें काम आनी कश्टाचें काम सयता. आनी म्हळ्यार असल्या संदर्भांनी जावं पुरो आवड, जावं पुरो असले गलटे, संघर्ष, असल्या संदर्भांनी चड आनी चड लॉस जावंचे आसता, जिवाचे लॉस चड. तुमी कितें सांगल्यार ह्या वेळार पयशे जाय, खाली आतांनी कांय करूंक जायना. आमी मागणें करून मात्र पुराय सेवा करूंक जायना. सेवा करची जाल्यार भुरग्यांक इस्कलाक, जेवणाक, ताका म्हणटाना पयशे मस्त जाय. ते देखून जें कितें आमी दक्षिण भारतांत आसून कितें कॉन्ट्रिब्यूट करता तें खंडी जावन असल्या कामाक गरज पडटा, मस्त गरज पडटा. आनी अशें आसतना आतां मिसांव आयतार परवांत येता. ह्या मिसांवाच्या आयताराक तुमी कितें सांगूंक सोदतात आमचे जावन, जावं पुरो आमच्या मागणी, जावं पुरो आमचे जावन कितें सकत आमचे जावन कितें खरयत? वय ह्या वर्सा पापसेबाचें थीम जावन आसा मिसांव संडेक, मिसांव आयताराचें थीम जावन आसा हार्ट्स ऑन फायर, फीट ऑन द मूव. सुबितयेक हें थीम हार्ट्स ऑन फायर, फीट ऑन द मूव. तुमी सांगेत उर्बेन बरलेलें काळजां आनी सक्रीय अशी पाय मेटा. वय खंयच्याय कडेन रावन आसतना सक्रीय जावन क्रियाशील जावन रावची मेळटा.
म्हाका जाणवाय आसतल्या प्रमाणे म्हज्या समजणे प्रमाणे आनी म्हजी सिनियर सिस्टर्स फादर्स बिस्पायन पयल्यान तावनी मिसांव आयतारा तावन आमकां मिसांव गांवाक सेवा नाना तरान मेळटा. म्हळ्यार दुसऱ्या गांवांत हांव इवन कोवीड येताला, आतां आमच्या आवरा येताला, आतां हे वायलन्स येताला, मणिपूर वायलन्स येताला. मँगलोर टावन म्हणून ना, गोवा टावन म्हणून ना, मैसूर टावन म्हणून ना, बँगलोर टावन म्हणून ना, नॉर्थांत सेंट्रल इंडिया दुसऱ्या गांवांत तावन इगर्ज मतेन आमकां सांबाळला, इगर्ज मतेन आमकां कुमक केल्या. भुरग्यांच्या शिकपाक बी, जेवणाक की, खाणाक की, वस्तुराय की, घरां बांदूंक की, या मेडिकल फेसिलिटीज. मिसांव आयतार मात्र हांगा तुमी सांगताल्यात मिसांव आयतारा दिसू तुमी कॉन्ट्रिब्यूट करतात, ताच्या उपरांत कितें जाता म्हणून कळना तुमकां. बट we in a mission land are supported in a big way from the church. Okay. आता हे पावटी बाप साहेबान सांगिल्ल्या प्रमाणे हार्ट्स ऑन फायर आमी कितें करीचे ह्या संदर्भार our hearts should run to the poorest of the poor all the more. आमकां आमच्या काळजांनी बरोवन येचे तो दयाळसो मोग, compassionate love for the poor, the needy, the neglected, the lost and the least म्हणटा आमी इंग्लिशांत. हांव सोड सुमार वर्सां जालीं, 35 वर्सां जालीं कोंकणीन तिकलें सांगूंक सुडाळ सांगूंक म्हाका येना. जाल्यार वॉट आय फील इज आमचीं काळजां लोकांच्या मोगान पेटाचें. आयतारात न्ही, मिसांवाच्या आयतारात न्ही, हर एक आयतारा, हर एका दिसा, हर एका घडये. दॅट्स वॉट वी आर कॉल्ड फॉर. जेजून 1 मिनिट रेस्ट केल्लें ना. Jesus was on the move. His heart burnt with compassionate love of the Father to varied kind of people. दुबळ्यांक, पिडेस्तांक, मागीर कोण पातक्यांक जेजून मोगान सेवा दिली. तशें हांव कितें आशेता म्हळ्यार ह्या मिसांवाच्या आयतारा आमचीं काळजां बरोवन दीत, दुबळ्यांच्या मोगान बरोवन दीत. आनी त्या दुबळ्यांच्या मोगान भरलेल्या काळजांत जें कितें आमकां दिवंक शकता, वरवींत की पयशांनी गी आनी कितें दिवंक शकता. हांव म्हज्या भाव भयण्यांक स्पेशली आय लव माय मदरलँड, माय मँगलोर, खोडयाळचो गांव म्हजो, मोगाचो गांव म्हजो, माय बाबाचो गांव. हांव म्हज्या भाव भयणे कडेन कितें विनंती करता गी, दिया, दराळ मापान दिया. कित्याक हांव पळयतां मिसांव गांवांत येतना गांवांत आमकां दराळ जेवंक खावंक आसा. आतां आमी क्रेस्तांव जाले आसा, आमकां आमचे कुटुंबाचे सांजे काम करतात, आमकां देवान दराळ बेसांवां दिल्यांत. त्या बेसांवांनी ती बेसांवां आमी नातिल्ल्या गाडे वांटून घेवचो. एक कालें थॉट, वी शूड हॅव दॅट थॉट इन आवर हार्ट. हांवें कितें दिचें, हांवें भरपूर तरान दिचें. फुलनेस, लेट मी गिव इन फुलनेस. कित्याक आनीक लोक आसा कस्ताता, स्पेशली इन मणिपूर लोक कस्ताता. तांकां घरां नात, सुमार जाणां घरां बांदून दिवचे पडटात आमी. तें एक. आनी फिट्स ऑन द मूव म्हणटना मिसांव आयतारा मात आमी मिसांव काम करचें न्ही, आमी कंटिन्यू करीचें, मुखार शिचें. जेजूचें बरें काम आमी जेजून आमकां आतां आमच्या हातांत दिलां टू एक्सटेंड द किंगडम ऑफ गॉड. तें आमी हर एका मिनीट आमच्या मतीन दवरचें पडटा. जावं पुरो आमी इगर्जेची सेवा दिता, हळ्ळेन सेवा दिता, हॉस्पिटलांत आसा, आस्पत्रेन काम करता, सोशल वर्कर जावंक आसा, इस्कॉलांत काम करता. हें मिसांव काम, देर इज नो स्टॉप फॉर दॅट. mission work, mission endeavors is a continuous plan of God. That is what I have realized. म्हाका एक दुबळ्यांक पळयतना कुमक करनातल्यार म्हाका त्या दिसा ती न्हीद येना. देखून आमच्या भाव भयणांनी इगर्जमतेन, स्पेशली इगर्जमतेन चिंतीचें की हांव सुखान आसा, म्हाका देवान दराळ दिलां, म्हज्या की कस्तान मस्तू आसात. देखून म्हजें काम मिसांव काम ह्या मिसांव आयतारांनी हर एक आयतारा जावं दी, हर एका दिसा जावं दी. कोणाक पिड्यांत आसतात वचून पळया, भेट दिवया. कोणी कस्तांत आसा तांच्या कस्तांत आमी पावया. मरणाच्या घरा वचून तांची दुखां पुशया. खंय गरज आसा थंय आमी वचचें. फीट ऑन द मूव.
We should be running to the people who are suffering, who are in pain, who are struggling. कस्तातल्यांक आमी सुख दिवंक सकाळचे. That is म्हजी आशा. Satisfied or I do not know. तुम्ही सांगता की त्या म्हळ्यार मिशनरिझमचे एका दिसाचे काम नाही आणि थोड्यांचे मात काम नाही. नाही. हर एका क्रिस्तावाचे काम सगळ्यांचें काम मिशनरिझमचे जावचें. सो मिशनरिझमक कितें क्वालिफिकेशन आसा जें विचारूंक ना. क्रिस्तांव जाल्लो Absolutely not required. क्रिस्तांव जाल्लो हर एकलो ना. क्वालिफाईड. All are qualified. सो कित्याक Jesus has given us that word of God. आमचें क्वालिफिकेशन खंयचें? आमचें बायबल, देवाचें उतार वाचल्यार आमकां समजता कितें देवान जेजू मुखांतर संवसाराक केलां तें आमी करीचें. दुसरें कांयच नाका आमकां, व्हडलें क्वालिफिकेशन नाका. आवर बेसीक मिशन कम्स फ्रॉम क्रायस्ट. आमचें मिसांव कामाचें फावंडेशन आमच्या जेजूतावन आयलां आमकां. ताच्या उपरांत तुवें विचारलेलें जाल्यार तुका खंयचें तावन इन्स्पिरेशन? If you had asked me, who is my inspiration next to Jesus? आमचो बेतनी मेळोचो फाउंडर घडणार फादर रेयमंड फ्रांसीस कमेलस मस्करिनस. तो एक लोकां मोगाळी मनीस. हांव ताचे विशयांत वाचतां, ताचे विशयांत आमकां शिकयलां म्हज्या संस्थांत. ताणें बेंदूर इगर्जींत, उद्यावर इगर्जींत आनी दुसऱ्या गजांनी सेवा दिल्या की मिसांव काम ताणें एक उर्बेन केलां. आनी ही इज माय रोल मॉडेल, ही इज माय इन्स्पिरेशन. कितलो दुबळ्यांचो मोग. आतां आमी चिंताव आवर कोवीड वायलन्स. फावंडराच्या टायमार उद्यावर आसतना म्हाका उडास येता. दुबळ्यांची घरां पुरा आवरांत वळून गेल्ली. पाद्र्याबान कितल्या कश्टांनी लोकां कडेन पयसो जमो करून तांकां घरां बांदून दिल्यांत. पिड्यास्तांक विजीट करून तांकां सारकें वखद दिलां. आनी नानांत्या रितीन आमच्या फावंडरान मिसांव काम केल्लें त्या वेळार 1920s, 1930s, 40s. तें आमकां म्हज्या फावंडरांत म्हाका शिकयलां, म्हज्या सिस्टांक शिकयलां. आनी तें फावंडराचें कॅरिजम, स्पिरिच्युएलिटी काडून घेवन आमी नॉर्थ इस्टांत, नॉर्थांत, आफ्रिकांत, दुसऱ्या गांवांत आमी सेवा दिता. देखून हांव ताचो आज उपकार बावडटां काळजांत. तशेंच म्हजें नांव सिस्टर ट्रिजा, तुमी सांगलें, इंट्रोड्यूस केलें. म्हजी पात्रोन जावन आसा जेजूचें ल्हान फूल, द पेट्रनेस ऑफ द मिशन वर्क. ताका पळयतना तें खाली 24 वर्सां वाचली ती. म्हजी सांतेन 24 वर्सां मात वाचली भितरल्या कार्मेलीत मेळांत आसून. कश्टांची जिणी ती जियेली जाल्यार त्या 24 वर्सांनी ताणी केल्लीं कामां आमी कितल्या वर्सां आमकां देवान दिल्यार म्हाका करूंक पावूं जावची ना म्हूण चिंता. ल्हान रितीन वर्त्या मोगान ताणें शिकयल्लें तें आसा, तें हांव फॉलो करना आसा. आनी इस्कालान जाल्यार भुरग्यांक तेंत शिकोवचें, युथाक जाल्यार तेंत शिकोवचें. व्हडलीं कामां करूंक जायनातल्या व्हडलीं शिक्षकांक हांवें म्हणचें तेंच. इगर्जेक येया, माकणें करा, मीस भेटया, साक्रामेंताल आराधन करा, तेंच म्हणा कुटुंबांत. तशेंच खंयच्याय जातीच्या भुरग्यांक जाल्यार पेपरान दिसल्यार तुमी देवाच्या मोगान करतात. तें एक ल्हान मिसांव काम. मिशन वर्क स्टार्ट्स फ्रॉम स्मॉल डीड्स ऑफ लव, small deeds out of great love for the Lord, great love for Jesus. That is the motto that I keep on, and I feel I am inspired much today. तुमकां आयकून तुमचे आनी अशेंत आमचो पवर्त आमच्या माय बापांनी आमच्या कुटुंबांनी आमकां तो मेळिल्लो. हांव ल्हान प्रायर आसा आनी की पूण म्हज्या की सिनियर्स वडिलां आनी तशेंच कितल्या लोकांनी, कितल्या पाद्रे बाबा मेनींनी सावथांत नॉर्थाक वचून, नॉर्थ इस्टाक वचून, भायल्या गांवांनी वचून कसटे जिणेन मिसांव काम केलां. म्हाका तें एक इट्स ऑल ए मोटिवेशन फॉर मी, इट्स ऑल एन इन्स्पिरेशन फॉर मी टू कीप माय हार्ट ऑन फायर out of love for God and keep doing whatever the Lord inspired. जयदोड पर्यंत मोगाच्या वीक्षकांनो, मिसांव मिशनरी आनी कशें आमी मिसांव वावरांत वांटिले जायचे ह्या विशयांत भोव अपूर्बायेन आपल्या अनुभवतावन
जें कितें तिका मेळना तें आमच्या मुखार सिस्टर तिणें आमकां सांगलां. त्या देखून सिस्टर तुमकां देव बरें करूं. तुमचो वेळ आमच्या खातीर दिल्ल्या पासत आनी खंडी जावन हो वेळ आमकां गरजेचो. कित्याक म्हळ्यार आमी असल्यो संगती आयकनासतना कितलीं वर्सां जाल्यांत. कित्याक आमी मिसांव काम म्हणटा पूण मिसांव काम कितें कशें जाता ह्या विशयांत आमकां गजाली कशें मेनस्ट्रीम मिडियांत हिंसेच्या विशयान येना की तशें मिसांव विशयांत आमकां आयकोंक मेळना. खंय पूण एक पाद्रांव की सिस्टर कितें हांगा आयल्यार उलोवंक अवकाश मेळ्ळ्यार आमकां आयकोंक मेळटा, नाजाल्यार गजाली आमकां मेळना. त्या देखून तुमी इतलो वेळ आमच्या खातीर असल्यो संगती सांगल्यात. खंडी जावन जायत्या जाणांक इन्स्पिरेशन जातलें, जायत्या जाणांक एक प्रेरण मेळटलें. हांवें पण कितें करीचें, हांवें इतलो घोळटा तांतलो इल्लो वांटोपणी हर एक वर्सा वा हर एक 6 म्हयन्यागे फावटी कितें दिवचें वा हर एक म्हयन्यागे फावटी दिवचें. कसलें तांच्या थावन कांय फोर्स आनी कितें न्ही, पूण तुमी सांगलें बरें, पापसे पण सांगलें बरें, आमचें काळीज तें उर्बेन बरोवंक जाय. उर्बेन भरतना तुवें कितें करचें म्हण आमी सांगची गरज ना, तुका कळटा कितें करचें म्हणून. Exactly. दॅट शूड हॅपन. त्या देखून ह्या मिसांवाच्या आयताराक समेस्तांक बरें मागता आनी बऱ्या तरान मिसांव आमचें मुखार व्हरया. आनी अशें केल्ल्या वरवीं आज आमी जें कितें हेरांक दिता तें आमकां फाटीं मेळटलेंच. कित्याक देव केन्नाच आमचें तें ऋणकारी जायना. देखून येदोळ पर्यंत ह्या कार्यक्रमांत आमकां जायत्यो गजाली सांगल्या तुमकां सिस्टर. देव बरें करूं परत एक फावटी. आनी तुमकां हें विक्षण केलें तुमकांय देव बरें करूं. जायत्यांक हो व्हिडिओ धाडा, शेअर करा. कित्याक असल्यो संगती आनीकय तुमी सांगचें, आनेकल्याक सांगचें एक मिसांव. कित्याक बरी खबर आनेकल्याक सांगले फुडलें तांकां इन्स्पिरेशन मेळटा, प्रेरण मेळटा आनी तीं बरें करूंक शकतात. देखून हो व्हिडिओ शेअर करा आनी आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा. देव बरें करूं.